सरकारा फारीक करपाचें आसा। आमी इतले बरे म्हणजे अनेक प्रकारचे काम बरे करता आसतना सरकार म्हणजे आमचे हस्ते कडेन सरकारा कडेन ते वे आउट करचे अशें म्हणून आमी आमचो प्रस्ताव दवरलो आसा। समज सरकारान जर आमी ते वे आउट केले नासत जर जायत न्ही फाल्यां आमी ते पयशे भरतले। म्हणजे ताचेर आरोप आमचे करपाक तातूंतल्यान कितें करपाक सिद्ध करपाक सोदता। म्हणजे हे विशय आसा। रेस्पेक्टांताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदरमान आसा। अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणचें आसा ताज्यार 70 वर्ष जाल्लें आसा। म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी हें म्हणटा पळय लाठी बुद्धी म्हणटा ती म्हणजे आतां ते 70 नंतर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा। म्हाका ताजे संदर्भांत कांय उलोवपाचें ना। आज हांवें विशेष करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळे क्लियर दिता इतल्या खातीर ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरूण आसात। म्हणजे एक त्या तरुणांक जे आसा न्ही तुका दिवपाक सोदता म्हणजे तुले 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो म्हणजे त्या प्रकाश वेळपान तांणी सिद्ध करचें ह्या 43 करोडाचें। म्हणजे केन्ना केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता। म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता। त्यामुळे ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांव त्याच क्षणांत रिजायन जावन करतलो। आज कांय जाणांक जे आसा न्ही आज रमेश तोडकर व्हड जायत चल्ला म्हणजे आज ती डॉक्टरेट जावं आनी अन्य खंयचे जावं सगळी मग कांय लोकांक दुखप हें आसा स्वाभावीक न्ही। हांवें कोणाचो दुस्वास करूं ना आनी आयची घडयेचेर हांव सांगता तुका म्हाका कोणाच्या संदर्भांत विकृत म्हणजे कोणाचे हांवें एकदां मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें ह्या टर्माक जे आसा एक मोय सुद्दां मारली ना म्हणजे कोणाचे एक सुद्दां नांव कोणाचे रेवेक घेवना म्हणजे राजकीय आनी सामाजीक त्यामुळे की दुख्ख इतलें जाता हांवें जर कोणाच्या विशयाक केन्नाच द्वेश करूं ना कोणाचेच वायट करूं ना असं जर जायत न्ही जाल्यार ह्या अशा तरेचे लोक आरोप करून समाजामध्ये एक प्रकारची म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ते म्हणजे दाखपाचो प्रयत्न करता की त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा लोकांक जे आसा न्ही की योग्य वेळाचेर चूक हांव उत्तर दितलो।